हॉस्पिटला सयत सगळ्या स्थळांचेर उदक भरिल्ल्यान लोकांचे बरेच हाल जाल्यात। पावसाक लागून रस्ते, रेल्वे आणि विमान सेवा पुराय रितीन बंद आसात। चेन्नई विमानतळ 6 डिसेंबर मेरेन बंद दवरल्याचे मुखार आयला। फुडल्या 48 तासांत चेन्नईत नेटान पावस पडपाचो इशारो हवामान खात्यान दिला। कांचीपुरम, तिरुवल्लूर, कुड्डालोर आणि विलुपुरम ह्या चेन्नईक लागीं आशिल्ल्या शारांकूय पावसान झडपला। चेन्नईच्या चडशा शारांनी वीज आणि टेलिफोन सेवा ठप्प जाला। शाळा आणि कार्यालयांक सुटी दिल्या। विमानतळ, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड आणि हेर थळांचेर हजारांनी प्रवासी अडकल्यात। लष्करांच्या 3 पंगडां सयत नौदल आणि NDRFच्या 25 पंगडांचे मजत आणि बचाव कार्य युद्ध पातळीचेर चालू आसा। तशेंच नौदलाची युद्धनौका INS ऐरावत बचाव कार्यात वापरात हाडल्या। मजगतीं मुखेलमंत्री जयललिता हांणी पंतप्रधान मोदी कडेन 2000 कोटींची मजत मागल्या। केंद्रान आदींच 940 कोटींची मजत जाहीर केल्या। पावसाक लागून चेन्नईत आतां मेरेन सुमार 15,000 कोटींचे लुकसाण जाल्ल्याचे मुखार आयला। डेस्क ब्युरो रिपोर्ट।